राव तशें मागीर आतां पळय तुमी कितें उलयलां न्ही ताजेर हांव तुमकां सांगता तें करेक्ट मे नॉट बी करेक्ट कित्याक सांग पळया आतां आमचेच हांव जे पळय विलेजीन जाला न्ही त्या विलेजीन देव मांद्रेच्यान आयला वेरें तो आयला 1910 तेन्ना तातूंत कॉम्प्रिमीस म्हणजे बाय लॉज बरयल्ले आसा त्या बाय लॉजान कितें बरयलां जे पळय मेंबर्स जे पळय फॅमिलीज त्या वर्सा पळय थंय आशिल्ल्यो बिफोर कॉम्प्रिमीस दे आर ओन्ली महाजन्स नॉट अदर्स आतां हांव म्हणजे आजोळ म्हणून हांव थंय आशिल्लो पूण हांव वेऱ्यां जवळ जवळ 40 वर्सां ना 40 वर्सां हांव थंय रावला पूण म्हाका थंय 40 वर्सां हांव रावला म्हणून म्हाका थंय माजनाचो रायट कांयच ना सो म्हाका एकूच गजाल सांगात ते जर असली कॉम्प्रिमिसान आसा हू आर द महाजन्स सो ते जर असली जाय जाल्यार एक बायलेन जर डायव्हर्स जर घेतलो आनी ती ह्या गांवांतल्यान उठून दुसऱ्या गांवां भितर जर लग्न जावन गेली तिजी ह्या गांवांतली ग्रामदेवता म्हणून जर आसत जाल्यार ती म्हाजनकी ऑटोमॅटीक वतलीच सो ते प्रश्नच ना गेली गांवांतल्यान प्रश्नच ना हांव पळय सांगलां न्ही त्या गांवांतले लोक थंयचेसून मुंबय गेले आनी केले स्टील दे रिमेन एज ए महाजन ऑफ दॅट करेक्ट हय सो हो खंयचो कुलदेवतेचो ग्रामदेवतेचोय दवरता तुमी ना हांव उलयला तो ग्रामदेवतेचो प्रश्न सो तो कसो तो बरोबर दिसता तुमकां एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ताणी केला न्ही तेच न्ही म्हणजे तुमकां दिसता की विष्णू सांगता म्हाका सांगा तुमी बाबा माजनी कायदो केन्ना जाल्लो केन्ना माजनी कायदो खरो मेळ हो जाल्यार 1886 जालो तो मागीर हो एमेंड केला म्हणजे 1933 परतो एमेंड केला 1959 म्हणजे हे सगळे अमेंडमेंट जाल्या ते गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं जाले गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर कितें अमेंडमेंट जाले हातूंत ना जावंक ना कांयच जावना ताच्या पयलीं आनीक एक कायदो आसा जनरल एक कायदो आसा पोर्तुगीजाच्या वेळार हिंदू जेंटील हे म्हणून लॉ बरोबर न्हय जेंटील हिंदू रिलिजियस लॉ म्हणून एक आसा की फक्त उच्चभ्रू हिंदूचो धार्मीक कायदो एक असो ताच्या अंडर कांय प्रोविजन्स आसा ताजे भितरले हो एक कायदो माजनी एक्ट जो केला पळय तो ताजे अंडर केला माजनी एक्ट सबंद सो हो कितें आसा तो एक्ट युनिफॉर्म जर सगळ्या गोंयभर आशिल्लो तर तो ओके आशिल्लो न्ही हो एक्ट युनिफॉर्म ना प्रत्येक कडेन ताजे आपणाक जाय तशें ताजें इंटरप्रिटेशन जाता खरें म्हणजे आतां महाराष्ट्रान जर तूं वचत जाल्यार महाराष्ट्रान पळय जी व्हडली सगळीं संस्थानां आसात ही संस्थानां अंडर धर्मादाय आयुक्तच्या सकयल येतात चॅरिटीज कमिशनर ऑफ चॅरिटीज एक्टा सकयल येतात थंय सरकार नियुक्त करता कांय वेळार निवडणुकोय जातात पण थंय बायलो निवडून येतात म्हाका याद जाता की 10 वर्सां पयलीं 12 वर्सां पयलीं निर्मला सामंत प्रभावळकर ही सिद्धिविनायक मंदिराच्या ट्रस्टाची आशिल्ली अध्यक्ष आशिल्ली 2 टर्म अध्यक्ष उरली ती तशी शिर्डीची स्नेहलता देशमुख ती हे आशिल्ली उपाध्यक्ष आशिल्ली तर तांकां ऑलरेडी थंय रायट मेळ्ळे थंय जर मेळ्ळे जाल्यार आमकां हांगा कित्याक मेळपाना थंय पळय तांची पळय टेंपल देवळां पळय आसा न्ही दे आर फाउंडेड अंडर सर्टन डिफरंट एक्ट नो हांगा प्रश्न मोये बाब इतलोच आसा जो विष्णू हाडटा तो की 53 वर्सां 1886 कायदो 2 फावट अमेंडमेंट जावन 1959 निमणी तातूंत भितर अमेंडमेंट जाल्ली ताजे नंतर फाटली 53 वर्सां हांगा अमेंडमेंट जाली ना मुक्त गोंयां भितर आनीक इंडियन युनियना भितर तर अजिबात जाली ना ओके सो विष्णून जो मुद्दो हाडला की तो हे करचो तो म्हणजे कायदो अमेंड करचो करेक्ट तुमकां दिसना की ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन हो कायदो आतां अमेंड जावपाची गरज आसा ना एक्चुअली कायदो अमेंड करप बी आसा न्ही तें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 ताका आमकां फ्रिडम टू मॅनेज रिलिजियस अफेर्स म्हणून दिल्या तातूंत अंडर आर्टिकल 26B कितें म्हणटा टू मॅनेज इट्स ओन अफेर्स इन द मॅटर ऑफ रिलिजन आतां मॅटर्स ऑफ रिलिजन म्हणजे वीच इन्क्लूड्स रिलिजियस प्रॅक्टिसीस रायट्स एंड सेरेमनीज एसेन्शियल for practicing the religion had right to manage their own affairs in the religion. Correct. So constitution not the temples. नाही टेम्पल्स म्हणजे रिलिजन म्हणजे टेम्पल नाही रिलिजियस ना रिलिजन हो म्हजो धर्म रिलिजन हो धर्म आपलो धर्म म्हणजे टेम्पल्स जाले टू मॅनेज इट्स ओन अफेअर्स हे तुमचे इंटरप्रिटेशन की रिलिजन म्हणजे टेम्पल नाही टू मॅनेज इट्स ओन अफेअर्स इन द मॅटर ऑफ रिलिजन सो आमचं रिलिजन मेनली आम्ही काही टेम्पलानूच नाही करता न्ही घरा कडेन कितें करता ना इट इज नॉट इवन रिलिजन संदेश इट इज नॉट रिलिजन विच रिलिजन खंयचो रिलिजन हो हिंदू रिलिजन हिंदू मदीं माजन जावपाचो रायट कोणाक मेळटा तेच म्हणटा ही प्रायव्हेट इट इज नॉट इवन रिलिजन नाही ही प्रायव्हेट इट इज अ कास्ट बेसिकली नाही प्रायव्हेट देवस्थान आसा
त्या कारणान प्रायव्हेटांनी आपल्या प्रमाणे ते आपल्याला कायदो विष्णू हाडटा तो मुद्दो खूब वेगळो आसा. विष्णू हाडटा तो मुद्दो असो तरेचो आसा की तुमी रिलिजना बद्दल उलयतात पूण एक्चुअली तुमी जे उलयतात देवळांचे ते रिलिजनाक पसून लागना. इट इज ओनली लिमिटेड टू अ कास्ट. म्हणजे तुमच्या हातून भितर दुसरी कास्टाचे लोक काय येवपाक शकनात, एक कास्टाचे लोक असल्यार दुसऱ्या जातीचे लोक काय थंय येवपाक शकनात. सो इट इज रिलेटेड टू कास्ट एंड नॉट रिलिजन. सो तो म्हणटा की दिस डज नॉट अप्लाय, दिस अप्लायज टू रिलिजन. दुसरो एक म्हजो प्रश्न समजा आतां एक देवूळ आसा विशिश्ट खंयचे XYZ, त्या देवळाची समजा प्रॉपर्टी आसा, मालमत्ता आसा, तिजो मालक कोण आसता? देवूळ. कोणाच्या नांवार आसता? देवस्थानच्या नांवार. देवस्थानच्या म्हणजे देवस्थान कमिटीच्या, ट्रस्टाच्या काय कोणाच्या? आता आमची पळय टेंपल आसा न्ही ती आमच्या देवस्थानाच्या नांवाचेर आसा सगळी. म्हणजे मंगेश देवस्थान किंवा देवकी कृष्ण देवस्थान अशें आसता. तुम्ही ते फॉर्म हे जर पळयत न्ही सर्वे बी पळय. हातून एक मजेशीर गजाल सांगता संदेश. महाराष्ट्रांत पळय सगळी देवस्थान आसा न्ही, देवस्थानाची मालमत्ता ही त्या देवाच्या नांवान आसा. थंयचो देव हो कस्टोडियन. म्हणजे फाल्यां केस सुद्दां नोटीस जर कोण घालतलो श्री शंकर, श्री गणेश वर्सेस सन ऑफ श्री शंकर अशा तरेचे हे घालतात, केसी घालतात. डायरेक्ट देव हो ताजो मालमत्तेदार आसता. माजनी ह्या कायद्यान म्हणजे महाजन पळय कारभार पळोवपी आसा ते सगळो हेच चलयता व्यवहार. म्हणजे तांचे ते कमिटी जी आसा ती कमिटी मालमत्तेची आसता. ना 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 आमकां देवस्थानची नोटिसो सुद्दां येता, लिगल नोटिसो ती म्हाजनाच्या नांवार येना, ती इन द नेम ऑफ देवस्थानच्या नांवार येता. देवस्थान देवस्थान म्हणले की देव कितें भितरलो गर्भगृहांतलो भायर येवन तो लढोचो ना. सो त्या खातीर प्रोकुरादोर अटॉर्नी म्हणटा ही इज रिप्रेझेंट. कळ्ळें हो मुद्दो कळ्ळो. म्हाका एकच सांगात, म्हाका हें डिस्कशन आतां आमी सोंपयतात कारण वेळ जाल्लो आसा. विष्णू शेवटच्या हातूंतल्यान तुका कितें दिसता म्हणजे कितें करपाची गरज आसा? वॉट इज युअर एक्झॅक्ट प्रपोजल? म्हाका जसो आमचो काळ येता तशें आमी प्रोग्रेसीव जावपाची गरज आसा, कळ्ळें न्ही. आणि जसे उच्चभ्रू लोक प्रोग्रेसीव जातात तसे मागीर सकले लोक आपोआप जातात, तांकां वेगळ्यानी करची पडना. सो वयर जे कोण आसा तांणी कांय दंडक आनी देखो घालून दिवप हें खूब म्हत्वाचें. इफ दे सेट एन एक्झाम्पल देन लोअर पीपल एम्युलेट देम, नाजाल्यार तांकां प्रबोधन करून कांय जायना. कारण तुजी म्हणण्या प्रमाणे म्हाजनकी कायदो हो उच्चभ्रू लोकांच्या देवळांनीच आसा, बाकीच्यांक ना. सो सुरवात तांणी करची, आमी मान्यूय करता. सुरवात तांणी एक देख घालून दिवची की हाजे पयलीं अश्यो खूब हे बऱ्यो बऱ्यो प्रथा तांणी घालून दिल्ले आसा वीच वी एक्सेप्ट, कळ्ळें न्ही. सो एक बायलांक बाबा म्हाजनकीचो अधिकार मेळपाक शकता इतलें जर हें सिद्ध जालें जाल्यार हातूंतल्यान केओस जावं हें जातलें अशें कांयच ना. आनी कितें सगळ्योच बायलो फाल्यां तो अधिकार घेवपाक वतलो अशेंय ना. पण जांकां जेन्युनली गरज आसा किंवा जांकां जेन्युनली समज परिस्थिती प्रमाणे एखाद्या कुटुंबाचेर कितेंय जाल्लें नासतलें तांकां तरी तराट मेळपाक जाय थंय, तो तरी मेळूंक सुरू जातलो. फॉर एक्झाम्पल अशें धर की एक बायल आतां विडो जाली आनी तिका 2 चलयो आसा तशें धर, आनी तिचो घोव मेलो जो म्हाजन आशिल्लो. मागीर ह्यांकां तिगांक फुडें थंय कितें वांटो उरलो? कांयच ना. तांच्या जावयांक मेळचें ना आनी तिगांय मेळचो ना. मुद्दो कळ्ळो. म्हाका फक्त तुमची लास्ट कंक्लुजन सांगात की ह्या सगळी चर्चेंतल्यान तुमकां कितें दिसता? हें जावचेशें दिसता काय जावचें न्हीशें दिसता? ना म्हाका दिसता की हांव अमेंडमेंट करपाची दृश्टीन उलयतां कायद्याची. काय हें जावचें न्हयशें दिसता. कित्या खातीर ना टेंपल्स पळय आसा न्ही आमची सोल्ली प्रायवेट टेंपल्स, प्रायवेट थंय गोत्रपण दुसरे इंटरफियरन्स ना. So is a woman in the same house or public? No, same house is not public. But she is also she has got part of your private institution. But she goes from our house to other house after marriage. Correct. So she becomes. So तरी तुम्ही ती आपली म्हणतात पण आपली न्ही म्हणतात. आता सांगता तर आमच्या हातून गणपती असता आमच्या हातून आमी आरती करता. ते बायलेन तेच म्हणजे चलयेन दुसऱ्या घरची येवन हांगा आमच्या हातून आरती करूं येता. इफ दिस इज देवस्थान जें जालें हें सुद्दां सेम आसूंक शकता न्ही. आमचें जें पळय गणपती चवथ आसता न्ही तिणें सुद्दां येवन दनपारची आरती तिणें करून फाल्यां आमच्यान एक चर्चा करपा जाता मोये बाब कित्याक करची न्ही हाजेर एक चर्चा जाल्यार आमच्यान करपा जाता. जरूर करची कळ्ळें करपा जाता. पूण तुमकां दिसता की हें जावचें न्ही म्हणून? ओके जायचो न्ही म्हणजे हाच्या खातीर न्ही, फक्त बायलेक फ्रीडम मेळचें काय ना इतलेंच म्हाका सांगात. बायलेक फ्रीडम मेळचो नॉट इन दिस. जशें पंचायती भितर म्युनिसिपालिटी भितर विधानसभे भितर लोकसभे भितर अधिकार मेळिल्ले आसात मॅनेजमेंटाचे तशें देवळां भितर मेळचें काय ना? पूण हे न्हय मॅनेजमेंट पळय आसा न्ही तुमी आतां सांगला पळय इन्स्टिट्यूशन पळय सांगला न्ही यू शुड नॉट कंपेर दीस विथ देवस्थान. ओके एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाची बायल अध्यक्ष जावपाक शकता पूण ती देवळाची जावपाक शकना अशें तुमचें म्हणणें. फक्त देवळां भितर तिणी येवची न्ही बाकी कडेन सगळे कडेन जावचें. ओके
ओके फायन. हांगा दोगांनी आपले मतां मांडिल्लीं आसात आनी हातूंतल्यान एक चर्चेक वाचे फुटल्या. हांगा कोणाचेर अटॅक करपाचो वा कोणाचें हें करपाचें ना. विष्णू वाघान तर खूब सुंदर तरेन सांगिल्लें आसा की खंय तरी उच्चभ्रू समाजांतल्यान खंय तरी सुरवात जाली की बाकीचो सगळो समाज तें आपणायता. ती सुरवात तांणी करची. हाजे पयलीं खुबश्यो बरी गजालीची सुरवात तांणी केल्ली आसा. खुबशे बरे प्रागतीक विचार आनी प्रागतीक गजाली सुरू केल्ले आसात. त्या हातूंतल्यान ती सुरू करची. ताका लागून एक ल्हानशी चर्चा घडोवन हाडपाचो हो प्रयत्न आशिल्लो. ह्या चर्चेंतल्यान ही चर्चा तुमच्या घरां भितर सुरू जावची. खास करून बायलांनी हाजेर विचार करचो. जाय जाल्यार घरा भितर थोडी हाजेर वादविवाद जाल्यारय कोता येता, पूण तातूंतल्यान खंय तरी मागीर बाकीच्या पेपरांनी वा आनी कितें हे विचारय मांडपाक हरकत ना. विष्णू वाघान एक गजालीक वाचे फोडले आनी अशीच वाची फुटता आनी तातूंतल्यान चर्चा जाता आनी मुखार समाज वता. तो समाज मुखार व्हरचो काय ना ह्या गजालीचेर हें करपाक हरकत ना. तुमी आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी एक प्रश्नाक वाच्या फोडटना तुमी वेगवेगळे विचार मांडून आनी खूब अभ्यासपूर्ण विचार मोये बाब तुमी मांडले. विष्णू तुवें मांडले तुमचे उपकारी. अशेंच आमी चर्चा घडयत हाडटले. प्रुडंट मिडिया ब्रेक अवर.